युनिटी मॉल प्रकल्प आणि प्रशासन स्तंभ रद्द करपाची मागणी घेऊन चिमलाकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली। हे बसकेक मुख्यमंत्र्यान युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द जावचो ना म्हूण स्पष्टपणान सांगून आपली भूमिका स्पष्ट केली। सरकारान या प्रकल्पाचेर आता मेरेन 25 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे चिमलाकारांक मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याची माहिती चिमलाकारांनी मिडिया कडेन उलयताना दिली। प्रशासन स्तंभ रद्द करपाक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान दावो केल्ल्याचोय थळाव्यांनी मुखार सांगले। तरी ही बसका समाधानकारक जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत ते आपले भूमिकेचेर अजून मेरेन ठाम आसात। आणि आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली, सो आमी भितर गेले आणि त्यांच्या कडेन उलयले, बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे, सो ताचेर एक आमचे खूप मोठे डिस्कशन जाले आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनात ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीत ठाम आसा। एक जालें। दुसरी गोष्ट जी आसा, प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले। तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा, तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेले आसा वेटलँड म्हणून, 2 वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा, ती कितकी चुकीची आसा हे आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारखे सविस्तर सांगले आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमाइज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा। तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचे फाटी घेवचे अशें आमकां सांगले। आमी सांगले ते शक्य ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।